Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो, पुरुष मुझ्या तिरगजिंतली एक स्त्री येवन म्हजे लागीं म्हणा लागले, फादर परवां आयतारा आमकां हांव हांगासर ना, परवां मिटिंगाक म्हाका येवंक जायना, आमचें मिटींग आसलें. कितें गे म्हळ्यार हांवें, फादर म्हाका कार्मेल गुड्यार ब्रदर प्रकाशची रेतीर आसा खंय, म्हाका थंय वचचें, म्हाका पळयचें, बारे सकट लोक बारे म्हणटा ब्रदर प्रकाशची रेतीर बरी जाता खंय, म्हाकाय पळयचें. ती सगळीच आतां भरलेली स्पिरितान. हांवें जायत म्हळें वचून ये म्हळ्यार हांवें तिका पळया, एका ब्रदराक पळोवंक थंय इतलो अत्रेग. बाबा भयणीनो, जेजूक पळोवंक आमकां कितलो अत्रेग आसचे न्ही गे. पळया, जेजूक पळोवंक आमकां कितलो अत्रेग आसचे. सुंका गट्यार बसल्या जाकेवाच्या काळजांत जेजूक पळयचें म्हण आशा आसली. आनी त्या देखून आमी पळयता, देवाचें उतर सांगता, जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बरेच आशेतालो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तुमचे कडेन पुण्या बायबल आसले काडा आतां कीर्तन 42. कीर्तन 42 कितें सांगता पळया. कीर्तन 42 1 to 2. अशें आपल्या जशें मेरू वळत्या झरीक अत्रेकता. जशें एक मेरू वळत्या झरीक अत्रेकता. कित्याक तें वळत्या झरीक अत्रेकता? कालें आसा, झरींतल्यान कालें येता. उदक उदक, नितळ उदक न्ही गे. झरीचें उदक नितळ, तें फ्रेश, तें मेळना. झरीत हांव येता मात्र तें, आनी त्या देखून तितलें नितळ, तें बारीस बरें पिवूंक तशें भलायकी जीव तसलें. मागीर तशें हांव तुका अत्रेकता. तशें हांव तुका अत्रेकता देवा. देवा. पळया, कीर्तनकार म्हणटा, एक झरीच्या उदकाक जशें तें मेरू अत्रेकता देवा, म्हजो अत्रेक तुका देवा म्हज्या पळोवंक. सांत आगोस्तीन ताचे जिवितांत देवाक वळखलो. मस्त वर्सां पातकीजीनी जियेलो, कोठीजीनी जियेलो, आनी ताच्या जिवितांत वाट चुकलो. ताच्या आवयन 14 वर्सां मागणें केलें. 1-2 न्ही, 14 वर्सां कळनासतना मागणें केलें. आनी आखरेक तो देवा थंय फाटीं परतलो. आनी फाटीं परतलो अगस्तीन कितें देवा लागीं म्हणटा, देवा भोव वेळ कर, हांव तुका वळखलो. हांव तुका वेळ करना हांव वळखलो. म्हळ्यार ताचे ती अत्रेक देवा हांवें मस्त उगडायलें म्हज्या जिवितांत. देवाक हांवें पयलो पळयलो जाल्यार कितलें म्हाका बरेंपण जातें. पळया, देखून कीर्तनकार म्हणटा परत मुंदरसून, देवाक, जिव्या देवाक हांव तान येता. जिव्या देवाक हांव तान येता. कोणाक? जिव्या देवाक. जिव्या देवाक हांव तान येता. आनी केदना हांव वेतलो आनी देवाचे मुखामोळ देखतलो. केदना हांव वेतलो आनी देवाचें मुखामोळ हांव देखतलो. अपूर्वाची उतरां 1-2 फावटी रिपीट करया आमी. सक्कड हांव तुमकां सांगता पळयात, म्हजे सांगतात म्हणा रिपीट करा. जशें मेरू, जशें मेरू सक्कड वळते झरीक अत्रेकता, वळते झरीक अत्रेकता, तशें हांव तुका अत्रेकता देवा. अत्रेकता देवा. देवाक, देवाक, जिव्या देवाक हांव तान येता. केदना हांव वेतलो आनी देवाचें मुखामोळ पळयतलो.
परत्यान एकटी रिपीट कर आनी एक पोटी बरें करना पुरबाय कितलें आपुरबायचें उतर जशें मेरू जशे मेरू वाळत्या झरीक अत्रेकता वळते जरी तशें हांव तशे हांव तुका अत्रेकता देवा अत्रेकता देवा देवाक देवाक जिव्या देवाक हांव तानेता कावतान येता केन्ना हांव येतलो केन्ना हांव येतलो आनी देवाचें मुखामोळ देखतलो देवाचे मुखामोळ प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आपुरबायचीं उतरां भाव भयणीनो पळया देवाचें मुखामोळ पळोवचें म्हळ्यार तितलो संतोश सगळी जिणी संवसारी संगतीनी जियेल्ल्या जाक्यवाक येदोळशेर हें भोगूंक नातलें ताणें चिंतिल्लें संवसारच सगळो पयशेच सगळे धनदिरवेंच सगळें आस्तबदीक सगळें संवसारी सूख सगळें आनी आतां ताका कळ्ळें ना हें फट हांवें सांगलें बरी संवसार म्हळ्यार माया जिंके आतां आसा आत्तां ना आज बरें दिसता आज हांसोंक मेळटा फाल्यां रडोंक मेळटा आज तुका सक्कडी वयर दवरतात फाल्यां तुका सक्कड डम्मा करून सकला घालतात आज तुका सक्कड पुलां घाल दितात फाल्यां तुका बरें कांटे तुपतात हो संवसार हो संवसार संवसारांत ह्या संवसारांत सूख मेळ्ळलो संतोश ना कोणी ना देखून किर्तनकार म्हणटा देवा एक मेरू अत्रेकता तुका म्हज्या जिव्या देवाक हांव तानेता संवसार ना आनी तूं जीव ना संवसारी वस्तू आज आसत फाल्यां ना पयशांनी जीव ना हे मेल्ल्या मोडा बरी ना कांय प्रेजन ना जिव्या देवा तूं जावन आसाय सगळें देखून तुका म्हजो आत्मो अत्रेकता आनी एक कीर्तन 63 कीर्तन 63:1 कीर्तन 63:1 काड नेक्स्ट थंय इल्ल्या मुखार देवा म्हज्या देवा देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा हांव तुका सोदून आसा तुका म्हजो आत्मो तानेता तुका म्हजो आत्मो तानेता सुके कुरडे उदाक नसलेले सुके खरटे उदाक नातलेले धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका म्हजी कूड तुका अत्रेकता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सक्कडी एपटी परत्यान म्हणे ही उतरां देवा म्हज्या देवा देवा म्हज्या देवा हांव तुका सोदून आसा तुका हांव सोदून आसा तुका म्हजो आत्मो तुका म्हजो तानेता तानेता सुके सुके करडे उदाक नातले धरणी भाशेन धरणी भाशेन म्हजी कूड अत्रेकता म्हजी कूड तुका अपुरबाचीं उतरां भाव भयणीनो आमचें जिवीत पळया तशें देवाक हांव सोदून आसा भाव भयणीनो मनीस संगती संवसारी सोदून गेल्ले आज कोणाकय सगळें मेळोना व्हडलो मनीस अधिकारी मनीस हिटलर कितें केलें ताणें सगळें झूज केलें झूज देवाक लागड काडलें झुजां गेलीं आखरेक खंयचें जिपड्या एक कांय क्रूर मरण तो मेलो ना सद्दाम हुसेन संवसारांत सगळे आज ग्रेस्त काय जोडिल्ले मनीस खंय पावल्यात भाव भयणीनो मरतना सगळी एकत ग्रेस्त मनीस ही पोंडाकत येता तोय मरणाच्या पेटेन येता दुबळो मनीस ही मरता पोंडाकत येता तोय मरणाच्या पेटेन येता सागवानीच्या पेटेन दवरल्यार हेच्यान त्यात्त मातयेक आनी एका रुखाच्या आंब्या रुखाच्या पेटेन दवरल्यार हेच्या त्यात्त मातयेक कांय व्यत्यास आसा कांय ना डिफरन्स कांय ना ह्या संवसारांत डिफरन्स इतलेंच संवसारांत तूं कशें जियेलाय आज संवसारभर झूज मांडलो सद्दाम हुसेन असो कोणा कूड आसना पूण दुर्बळांची सेवा केल्ली मादर तेरेसा भुरग्याच्या तोंडांत ती आसा मादर तेरेसा कळ्या तें जिवीत देखून भाव भयणी आमी कितें सोदता संवसारान कितें सोदता माया जिंके फाटल्यान धांवता गे आमी जाके वा कळ्ळें हांवें येतोळ सूख केल्या हांव धांवतालो सूख येतोळू माया जिंके फाटल्यान धांवतालो पयशां फाटल्यान धांवतालो आस्ती फाटल्यान धांवतालो संवसारा फाटल्यान धांवतालो जाके धांवलो मस्त वर्सां आतां कळ्ळें ताका ह्या सुंगा गांठ्यार बसून हांवें केल्लें कांय ना हें पूर हांगाच व्हरूंक कांय ना
देखून ताणें चिंतलें हांव आतां सोदीचें जाल्लें हांव सोदतां. ताणें आयकलें जेजू विशांत, देखून आतां उठलो. जेजूक सोदूंक तो भायर सरलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारेस आशेतालो. भाव भयणीनो, कित्या खातीर जेजूक तो आशेलो. जेजूचें व्यक्तित्व कसलें एक घडी भर आमी समजूंक प्रयत्न करया. जेजू कित्याक आशेलो पळयात. एका इतले पयशे आसल्या मनशान जेजूक पळय म्हणली आशा कशी उपजली पळयात. एक घडी भर आमी समजून घेवया जेजूचें व्यक्तित्व. मातेव सुवांजेल मॅथ्यू 4:18 ऑनवर्ड्स पळया काडया. मॅथ्यू 4:18 ऑनवर्ड्स अशा. मातेव सुवांजेल अध्याय 4 वाक्य 18. मॅथ्यू 4:18. असं हां दोगां रेडी रावया. कोणी एकल्या एक दीस हां. जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेन पशार जाताना जेजू सरोवराच्या वेळेन पाशार जातना दोग भावांक पेद्रू म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या बाबा आंद्रेक ताणें देखलें. सिमांक आनी आंद्रेक ताणें देखलें आनी सरोवरान ते जाळ उडयताले. सरोवरान झाड उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें, ताणें तांकां म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान, हे आमच्या फाटल्यान हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. कितें जाप म्हणलें शेणच आपली जाळां सोड ते ताच्या तक्षण जाळासून ते गेले. भाव भयणीनो पळया जेजूच्या उतराची सकत आनी हे जाग्यावर आयकलें. दोग जाण मनीस जाळां ते सम करनाता. जेजू येता आनी म्हणटा हे म्हज्या फाटल्यान. बाबय बापेक सोड न्हू, जाळां सोड न्हू, दोणी सोड न्हू, आस्तवदीक सोड न्हू, कुटाम सोड न्हू, जेजूचो पटलाव करतात. कितें हो जापे, कितें हो जापे, सगळें सोडटात. बायसन जेजूचो पटलाव करतात. ह्या मनशाची कितें विशेशता नासतना कशें साद. ह्या मनशाच्या उतराक कितें बोळ, कसलें बोळ हें त्या मनशाच्या उतराचें. बायसन वेतात ताच्या फाटल्यान गेले. आनी एक घडीत आमी पळोवया मातेव सुवांजेल 4:33 अध्यायांत. 20. उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत, राजाची बरी खबर गाजयत आं आनी लोकां मदली सर तरांची पिडाशिडा गुण करीत आं आख्या गलिलयांतल्यान भोवलो. आख्या गलिलयांतलो परत्यान एक वास. उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत, तांच्या सिनागोगांनी शिकयत वेतालो. कितलो लोक थंयसर ताची शिकवण आयकोन जमे 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 एकठांय जातलो. मागीर राजाची बरी खबर गाजयत, राजाची खबर गाजयत येतालो. बरी खबर पळया खंयची न्ही, राजाची बरी खबर गाजयत वेतालो. आनी लोकां मदली सर तरांची पिडाशिडा गुण करीत लोकां मदली सर्त जी पिडा शिडा गुण करीत आख्या गलिलयांतल्यान भोवलो. आख्या गलिलयांतल्यान भोंवतालो. आनी सकट लोक बरो जातालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भाव भयणीनो पळया लोक अशे जमे जमे जेजू फाटल्यान येताले. उतार आयकताले, बरें जाताले. आनी एकडे देवाचें उतार म्हणटा ताची सावळी पडून बरें जातले. जेजूची सावळी पडून बरें जातले. पळया ती सकत कोण मनशां नातली सकत. मनीस बदलतात, खंयचे खंयचे पातकी बदलतात. देवाच्या उतराची सकत ती. आनी एक जॉन 4 जॉन 4:7 ऑनवर्ड्स. जॉन 4:7 ऑनवर्ड्स. आनी एक लिस्ट. समारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली. उदक ओडूंक आयली बांय कडेन. जेजून तिचे लागीं विचारलें, म्हाका पियोंक इल्लें उदक दी. म्हाका पियोंक गेले उदक दी. एक सामाराची जेजू कडेन आयली, बांय कडेन आयली. आनी ती केदाळा दनपाराच्या बरार. कित्याक म्हणली ती खोटीची न्ही येतली. तिचे गोट कोणाक भायर पडचो नाका, कोणीय तिका वळखचें नाका म्हणून लोक तुमच्या वेळार येवना. दनपारा समारियान तेणें वतू आनी दनपाराच्या बरार कोणी बांय कडेन येना त्या दळा. आनी त्या देखून लो ती दनपाराच्या बरार येता लो उदक करता म्हणून. आनी त्याच वेळार जेजू येता आनी जेजू म्हणटा म्हाका पियोंक उदक दी. हा कितें पळया जेजू विचारता तिचे लागीं पियोंक उदक दी. उदक म्हणल्यार कितें.
जे तुम पडले हांगे सगळ्यांक वासाप घरा वचून मातशें बरें करना उदक दिवना तिणें हे जेजू उदक पिवूं ना जेजू कितें विचारता उदक जिवीत करतो तो म्हणटा पिवूंक उदक दी स्त्रिये म्हाका तुजें जिवीत दी तुजें जिवीत कोणा दिलाय तुवें संवसारा दिलाय सोजान गोवान दोन काण गेले तांकां दिलाय संवसारी जिविताच्या मजेक तुवें दिलाय तुजें जिवीत तूं देवाच्या सारकेची सुरपायाची इतलें तुका तुजें देवा दैवीक रूप दिलें तुजें रूप पगडायलां तुवें संवसारा तुजें जिवीत दिताय खोटेपणा तुजें जिवीत दिताय ना तुजें जिवात बोला दीक म्हज्या बापान म्हाका धाडला कित्या खातीर ताची खुशी करच्याक कधी ताची खुशी म्हज्या बापान म्हज्या दिल्ल्यांतला एकल्याक सीत हांवें उगडायना हे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून तूं मोला दीक त्या देखून हांव तुजें जिवीत विचारूंक आयलां जिवीत दी भाव भयणीनो ही सगळी काणी व्हड्ड आसा आमी जाणा ती स्त्री आखरेक म्हणटा सोम्या म्हाका पिवंक उदक दी जिविताचें उदक पिवंक दी म्हाका जेजू फाटल्यान ती वेता कोळसो सोडटा दोरी सोडटा बांय सोडटा मालगड्याची बांय सोडटा सगळें सोडून जेजू फाटल्यान वेता जेजू विशान शहराक धांवता येदोळ लिपोवन रावतली ती स्त्री आतां जेजू फाटल्यान येता जेजू विशान परगट तरान सगळ्या पेंट्या सालांत वचून सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ती जेजूची सकत आनी ह्या खातीर भावा भयणीनो जेजू पळोवंक जाके वास येतलो कित्याक जेजू थंय जिवीत आसलें जेजू थंय जिवीत आसलें भाव भयणीनो आज आमी जेजूचें जिवीत आमी जोडूंक जाय जिवीत सोडूंक जाय आमी मेल्ल्या वस्तू फाटल्यान येता ह्या संवसाराच्या वस्तू थंय जीव ना हांव सांगलें तुमकां म्हज्या पयल्या शिकोवणेंत संवसारी संगती आमकां जिवीत दिवं साकारान आनी कोण आमी ताच्या फाटल्यान येता मेल्ल्या मोड्या बरी आमकां जीव ना जर तर जीव दिवचा तो सुम्यात मात्र जुवांचो वांजेल अध्याय 6 जॉन 6:63 जॉन 6:63 आयकुया पळया जीव दिवचो प्रेरकत्म्या जीव दिवचो प्रेरकत्म्यान रिपीट करया सकड जीव दिवचो प्रेरकत्म्यान मागीर मनीस खंयच्याकी उपकाराना मनीस खंयच्याकी उपकाराना रिपीट करया मनीस खंयच्याकी उपकाराना देखो न्हू मुखार हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची हांव तुमचे लागीं उलयतां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची परत्यान म्हणया हांव तुमचे लागीं उलयतां ती उतरां आत्मीक जीव दिवपी भाव भयणीनो पळया हें जिवीत जीव दिवचो प्रेरकत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना मनीस धुळांनी माती आमी सकट पोंडाक गेल्या उपरांत धूळ आमकां सिंजीच्या बुधवार म्हणटात खंयच्या धुळीतावन तोयली धुळी तूं पाटी वेतलो धुळांनी माती तूं तुज्या तुजो जीव आसा जाल्यार हांवें व्हडो सांगलें बरी मोडें वत युजलेस कांय जायना ह्या संवसारांत मनशा वरवीं जीव दिवचो प्रेरकत्म्यान बाबा भयणी तुज्या जिवितांत कांय तूं करूंक शकताय आज तुजें जिवीत कितेंय जावन आसा प्रेरकत्म्यान देवाच्या आत्म्यान तें जालां देवाचें हाजीरपण तुजें तें आसल्या वरवीं जालां देवाची सकत तुजें तें आसले वरवीं जालां तूं चिंता हे हांवें केलें हांवें जोडलें हांवें केलें हांवें न्ही तुका कोणें जीव दिल्लो कोणें तुका ती सकत दिल्ली कोणें तुका जाणवाय दिल्ली देवान न्ही गे हेगडे बोर वचो एका आश्रयाक वा स्पेशल स्कुलाक वचून ये थंयसर आसचे स्पेशली एबल्ड आसात हांव एक फावटी बोंदेल पिरगजेंत आसतना शक्तीनगर लागीं ती इस्कॉल आसा स्पेशली एबल्ड पीपल हांव थंयसर गेल्लो म्हाका एका प्रोग्रामाक आपयल्लें मस्त भुरगीं आसात थंय स्पेशली एबल्ड सेंट आग्नेस स्पेशली एबल्ड भुरगीं आसात पळया एक घडी वर वसा भाव भयणीनो त्या भुरग्यांक पळया आनी तुमकां पळया देवान तुमकां कितलें दिलां त्या भुरग्यांक कितें तांकां जिवीत दिलें उणें आसा थोडे संगते दिवचे पडटात पूण आमकां देवान दोळे दिल्यात कान दिल्यात उलोवंक जीब दिल्या
समजुनी दिल्या हात पाय घट्ट आसात जीव घट्ट आसा आमकां घर आसा जिवंक आमकां काम दिलां 4 कास दिल्या जोडूंक आमकां दातांत आसात बरें न्हेसतां खातां पियेतां देवान आमकां कितें उणें केलां इतलें दिलां देवान देवान तूं चिंती नाका तुका तुवें केल्लें म्हणून जर तर तूं ताच्या जाग्यार आसलो जाल्यार तुका जातें गी तुजे हात पाय सोमानातले जाल्यार जाते गी तुजे दोळे सोमानातले जाते गी भावीन चिंत देवान तुका दिलां आमी कितलें चिंतीचे जीव दिवचो प्रेरकात्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकार ना देखून देवाचें उतर जीव दिता आज हो भयणी देवाचें उतर जीव तुवें वास नियाळ कर देवाचें उतर रिपीट कर मस्त ते देवाचें उतर जीव दिता जुवो सवांचेर अध्याय 6 67 to 68 John 6 67 to 68 ऐकोव्या तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वचोंक सोदतात तुमी वचों सोदतात गी सिमांव पेद्रोन ताका जाप दिली सिमोन पेद्रून जाप दिली सोमिया आमी कोणा सरशीन हांव कोणा सरशीन वचूं सोम्या आमी कोणा तरशीन वचों तुजे लागीं आसात उतरां ससनी तुजे ते आसात उतरां ससान जिविताची पेद्रू म्हणालो पळया जेजून म्हळें जायते जाण जेजूची उतरां आयकोन नाका जाली नांत कित्याक म्हळ्यार कोणाक पळय आई ट्रबल आसा कोणाक हांव म्हणलें आसा कोणाक गर्व आसा कोणाक अहंकार आसा कोणाक आपूण सगळें म्हूण चिंतात जे संवसाराच्या त्या गर्वाक पडल्यात भाव भयणीनो असल्या मनशां देवाचें उतर रुसाना तें ताका वीक जाता तांकां म्हणून कोण मनीस नितळ काळजसो देवाक स्विकार करता देवा मुखार कालतो जाता देवा मुखार आपूण हे संवसारांत कांय न्ही म्हूण वळखता तसल्याक देवाचें उतर जीव दिवचें जाता ते देखून जेजू विचारता तुमी सोडून येतात गी पेद्रू म्हणटा ना सोम्या कोणा लागीं वचूं आमी तुजे तें आसात उतरां सासान जिवीत आमी सक्कड म्हणया सोम्या कोणा लागीं वचो आमी तुजे थंय आसात उतरां जिविताची परत्यान म्हणया सोम्या कोणा लागीं वचो आमी तुजे थंय आसात उतरां जिविताची वय भाव भयणीनो जेजू ते आसात उतरां जिविताची जिवीत वाळटा भरपूर वाळटा फ्लोवींग काल पोर थिंग इल्लो पावस पडलो मस्त न्ही इल्लो पावळे देवले राती काय इल्लो हांव भायर सकाळीं वचून पळयता आज इल्लेशें कांय उदक आनी आयल्या भायर पळयतना कांय येना पुरो सुकोन गेला कांय येना ड्राय जाला राती इतलो पावस पडला पावले दिवची इतलो पावस पडला काय येना कित्याक झरीचें उदक न्ही तें सुकोवन गेलां पूण भाव भयणी जेजू तावन वाळटा तें जिविताचें उदक तें सुकना वाळोनूच आसा केन्ना तूं पियेताय केन्ना तूं ह्या उदकाक आशेताय केन्ना ह्या झरीच्या उदकाक तूं जावं तुजें तोंड तें दुमशें तुजें तें वाळटा जॉन 7:37 जोन अध्याय 7 30 आनी 7 परबेच्या निमाणे दिसा आनी दाबादेच्या दिसा जेजू उबो रावून ओडल्या ताळ्यान म्हणालो जेजू ओडल्या ताळ्यान म्हणा लागलो कोणी ताणेला जाल्यार कोणी ताणेल्यार आसा जाल्यार तो म्हजे सरशी येवन दी आनी पियोवन दी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भाव भयणीनो कोण ताणेला जाल्यार म्हजे सरशी येया माते वचन जेजू म्हणटा 11 म्हजे सरशी या कश्ट केल्यानो वजान ववितलेनो हांव तुमकां विशय दितलो म्हजे ती विशय आसा म्हजे ती जिविताचें उदक आसा सामार्याच्या स्त्रियेक जेजू म्हणालो तूं जर तुजें ती म्हजें हांव दिता तें उदक तें परत्यान तूं पियेशी जाल्यार परत्यान तूं ताणेवचें नाय हांव जिविताचें उदक जेजू दिता
भाव भयणीनो आमचे जिवीत आज त्या देखून जागे उठलो, त्या देखून जागे जेजू पळय जे म्हणटा ताका आशा जाली, जेजूक पळोवंक आशेलो देखून जिवीताचें उदक ह्या मनशाक थंय मेळटा, जिवीताचीं उतरां ताचें तें आसात. भावा भयणी आज ही रेतीर आमी काल्या करची ह्याच खातीर आज आमी सुंका घाट्यार बसून आसा, जिवीतांतल्या सुंका घाट्यार आज आमचें जिवीत सुकोवन गेलां. संवसारांत समाधान सोदता खंय आसा? समाधान तुका खंय मेळना. जेजू दर्शन ये. तुज्या जिवितांत जर तर तुज्या कुटुंबांत समाधान ना, तुज्या घरांत समाधान ना, तुज्या सेसामानांत समाधान, मोतीन समाधान ना, काळजांत समाधान ना, कितेंगी तुजें तें उणें आसा, जेजू तुजें तें ना. जर तर जेजू आसा जाल्यार तुजें तें समाधान खंडीत आसा. कित्याक ह्या सुम्यान म्हणलें म्हजे सर येया, तान येयल्यानो येया, म्हजे तावन तें झरींतलें पियेया, व्हळत्या झरींतलें पियेया. जेजून म्हणा जेजू तें कांय उणें ना. देखून जेजू तें आमी वचोंक जाय. जेजू जिविताचीं उतरां. दुसरें जेजू कश्टांचो निवारक. जेजू कश्टांचो निवारक. देखून जाग्यो जेजू दर्शन येता. माथेव सुवांजेल अध्याय 20:8, अध्याय 11, मॅथ्यू 11:28. मातशें आमी दवरतात आतां सगळीं उतरां रिपीट करया आमी सकट. मॅथ्यू 11:28. येया मुझे सरशी, येया मुझे सरशी, तुम्ही समेस्त कश्टांतल्यान, तुम्ही समेस्त कश्टांतल्यानो वजन वयतल्यान, आनी वजान वयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. भाव भयणी सकट आमी म्हणया, रिपीट करया. येया मुझे सरशी, येया मुझे सरशी, तुम्ही कश्टांतल्यानो तुम्ही कष्ट केल्यान आनी वजान वयतल्यानो, वजन वयतल्यान आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. परत एक फावटी म्हणया. येया मुझे सरशी, येया मुझे समेस्त तुम्ही कश्टांतल्यानो समेस्त तुम्ही कष्ट आनी वजान वयतल्यानो, वजन वयतल्यान आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. तुमकां विशेव दितलो. भाव भयणीनो, घरा तुमच्या वेळ आसतना रिपीट करा ही उतरां. कश्ट येतना रिपीट करा, टेन्शन जातना रिपीट करा, बेजार जातना रिपीट करा, निराश जातना रिपीट करा, एकसूरपण बघताना रिपीट करा ही उतरां. परत्यान परत्यान म्हणा ही उतरां. 10 फावटी म्हणा, 25 फावटी म्हणया. तुमकां कळटलें त्या उतरांची सकत. येया तुमी कश्ट केल्यानो. जेजू जागी भाव भयणीनो आसा संतोश. तुका संवसारी जिवितांत संतोष मेळचे जाल्यार पयशे जायचे म्हणनात. 1 फावटी जेवल्यार संतोष आसा. 2-3 जोडी वस्तू घातल्यार पुरो संतोष आसा. संतोष पयशांनी ना, वस्तूंनी ना, व्हडल्या घरान ना. जेजू तुजे आसल्यार मात्र संतोष आसा. कित्याक जेजू तुजे सगळी तुका संतृप्ती दिता. संवसारी आशेंतल्यान तुका सुटका दिता. कश्टांचो निवारक. देखून हे आयकल्ली रक्ता सबन कश्टांची स्त्री. माथेव सुवांजेल मॅथ्यू 9:20 ऑनवर्ड्स. मॅथ्यू 9:20 ऑनवर्ड्स. तो वेताना हां 12 वर्सांत रक्तरस 12 वर्सांत हांव रक्तासर पेशंट कश्टांची स्त्री कष्ट नसली एक स्त्री त्याच्या पटल्यान फाटल्यान गेली. आणि त्याच्या आंग वस्त्राचे पोंद तिणे आपडलें. हां गोश्त तिने आपडलें. फकत त्याच्या आंग वस्त्र हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली. फकत ताचें आंग वस्तूर हांव आपणीन जाल्यार हांव बरी जातली. तिणे आपणा इतल्याक चिंतलें. चिंतलें आनी जेजू पाटी गेलो आनी तिका पळोवन म्हणालो, धैर्य घे दुवे, तुझ्या बाबर्तान तुका बरी केली. तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. एक फावटी आमी म्हणया ती उतरां. फकत ताचें फकत आंग वस्तूर आंग वस्तूर हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली. फकत हांव ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली. फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली. दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आमेन. तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. ही जेजूची सकत. ही जेजूची सकत. भाव भयणीन हांगासर आसा जिवीत. ते देखून त्या देखून जाग्यार गेलो. जेजूक पळयचें म्हण तो आशेतालो. आज आमी भाव भयणीनो जेजूक पळोवंक आशेवया.
मस्त असा देवाचे उदर पुन्हा असं पुरोहितल्या असं आम्ही जाके वगैरे मौन करया उठया फाल्यांच्या दिसा आमी जेजू तरची रुका रुमडीच्या रुखाकडे वचोंक आसा जाके रुखार सोडूंक गेलो जेजू पळयच्या खातीर ताचें मोठवेपण उतोवन आमी वचोंक आसा जेजू थरची वचोंक आसा भाव भयणी निर्धार करया वेचीक पुतान म्हणले उतरां उडास करया केन्ना ताका भोगलें हांव ह्या संवसारान निर्पडतलो हांवें सूख केली हांवें पातक केलें ताणें तो म्हणालो हांव ओडतलो ओडतलो आनी बापाशी वेतलो हांव ओडतलो ओडतलो आनी म्हज्या बापाशी वेतलो भाव भयणीनो आमी जेजू थरशीन बसूंक जाय जिवीत सोडूंक जाय